बरोबर आमी म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान खुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकुत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकुत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलयेच्या जेवणांक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेगोयता. तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेसू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. सुया जेसू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. बाबा कडसून
उभी राहूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या पुताचे आवयक आज आमी भक्तीपणी मान दिता आनी हे समयार सोडवणेचो संस्कार आमी घेतला. तिचे विणवणेन ह्या संस्कारांत तुज्या काळजाची ओगोणीत दोयाळाय निरंतरी भोगूंक आनी मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोडवेस्पोळ तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोपकार. मायेन इश्कोळूंक आमचे खातीर विनंती कर. क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावचें. सोत विनंती कर. क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सोर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताने केली ती आंकवारी कुशींत मनशा स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली. देखून खरेंच ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर तीर बावाडत दवरूंक आनी तिणें ताका घेतला त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमेन. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे थंय.